हाय यूट्यूब फॅमिली सगळी कशी आहे बरी आहे ना आनी सगळ्यांक तुमकां बरो दीस आवडटा आनी क्रिसमसा सिजन आनी आज एक बरी व्हडली खुशालकायेची खबर आहा आनी ती हांव शेअर करता ओके आनी व्हिडिओ स्किप करनाका ओके फ्रेंड हा व्हिडिओ करपाना मारला पूण करया म्हणे आनी तुमकां सांगया पळय तुमकांय बी शेअर करून जायना आजचो ब्लॉगर होच आसतलो ओके आनी सगळे सबस्क्रायबरांक सगळ्यांक आनी कोणाक विश केलें ना जाल्यार तांकां जाय जाणां नांव घेयलें नाय वो जाय जाणां हें केलें ना जाल्यार तांकां सगळ्यांक विश करता ओके आज मुगे खुशालकाय दीस केसो खुशालकाय काय म्हणटा तुमी बर्थडे ना कोणागे फेस्तां ना आनी कित्याक कोणाय कित्याक प्रमोशन जालां कितें जालां अशें करून हें क्वेश्चन आसा तुगे ना कांय ना सद्या सांगपा म्हळ्यार आमगे काजरा वरोस आज आनी काजरा वरोस कितू वर्सां जालीं ती मातशें सांगाया कमेंट्स करया सांगाया हांव सांगना तुमकां कमेंट्स करया सांगाय सो फ्रेंड्स काजारी जिवीत आमकां एक पाटी मेळटा आनी त्या काजारी जिवितां आमी बरे भाशेन रावूं जाय फॅमिली आनी फॅमिली घडोवं जायी आनी जाय त्रास येताय आनी जाय त्रास पडटाय बी आनी तें फेस करूं पडटा लोकांगे बी आयको पडटा लोक कितें कितें म्हणटा हें लोकांगे केन्ना आयकना गे कित्याक तुमगे लायफान तुमी दोगांय गोबायल बरें आहा न्हू दुसरें कोण लागना सारकें न्हू सो पयलीं सद्या आमगे मिसीसाक विश करूं येता हॅपी वेडींग एनिवर्सरी आनी तो मुवमेंट आतां काजरा दीस केन्ना विसरूंक जायना आनी सदां तुमी बी एकमुका मोग कराय तुमी काजारी जिवितां जाय जाणां जाय त्रास पडटाय आनी तांकां फेस करूं पडटा घरा कडेन घराको फॅमिली वायट करता आनी हें जाता वयर सकयल जाता पूण तुमी घोव बायल सदां एकवटान रावाय आनी जाता ते प्रमाण जाय त्रास पडटाय ते हांवें सांगनाका तुमकां तुमकां काजारी जिवितांत जायत जाता धाकटे टिप्स दिता तुमकां जावं घेवपा जाल्यार घे ना जाल्यार एशायके एश चडय ओके काजारी जिवितां म्हळ्यार कितें आहा तूं आतां थोडे घोव घरा कडेन आसताय थोडे घोव भायर आसताय आनी थोड्यांगे काजारी जिवितां कितें जाता बायल एकली आसता घरा कडेन आनी घोव बायल गांवां काम आसता जाय त्रास पडटाय आनी ते त्रास आमकांय पडटाय काम करपा आनी तांकांय बी पडटाय ती आपणें केन्ना शेअर करूंय घरांतली आपणें घोवा हितू कास्तीक पडटा तें कित्याक तेचे भाशेन तांकां आमकां काम कोताय तशें तांकांय काम आहा घरा सो आमी तांचे कडेन झगडताय जायते फाटी हांव बी झगडतां सगळीं झगडताय कित्याक लागून आमकां खबर ना ती घरा कितें कोताय ती आनी तेंक खबर ना आमी कितें कोताय सो फ्रेंड्स एकमुका मदें अंडरस्टँडींग मेन इम्पोर्टंट आसा तें आनी कोणाक घोव काम कोता न्हू आमी ताका बायल सदां आमकां हें कोताय थोड्यो बायल्यो घोवा हें कोताय हय तुगे काम केस जालें वचपाचें येवपाचें अशें कोन्न तेशें केन्ना करूं जायना कित्याक तूं काम तें काम कोणाक कोता न्हू ताका खोटा आनी आतां जनरेशना म्हळ्यार तूं खबर आहा आज कोण कोणा रिस्पेक्ट दिना कळ्ळें तुका आनी काजारी जिवितां झगडी जाताय आनी ते तूं आमी इंटरफ्यू जावपा जायना कित्याक थिंग समजिकाय म्हणची पयली आसूंक जायी हय कळ्ळें तुका आनी एक सायडी झगडोता आनी दुसरो बी झगडो लागलो जाल्यार तुमगे काजारी जिवीत आनी मुखार वचपाना केन्ना समझ रहे हो ना आनी कितें झगडी जाता जाल्यार केन्ना धाकटी जावाय धाकटी जाल्यार कांय जावपाना आनी एकमुका मेन इम्पोर्टंट म्हणजे सॉरी म्हणून शिकाय कित्याक तूं आपुणाय मिस्टेक जालो जाल्यार केन्ना सॉरी म्हणून कास्तीक कोताय हांवें आपूण कित्याक सॉरी म्हणून आपणाय जिवा वाडे समजताय आनी तेशें कोन्न जाता काजारी जिवितां आपणें एकमुका हें जाल्यार मागीर झगडी जाताय आनी आपूण वयता घर सोडून आनी अशें करून जायत लफडे जाताय आनी तेशें कोन्न जावपाना म्हूण एकमुका जाता तितू तुमी ट्राय कराय आयचो दीस विसराय आनी फाल्यांचो दीस बरो येयल्या पूण देवा लागीं मागय आनी सदां एकमेकांक मोगान रावाय सो फ्रेंड्स हिंगासून ल्हानसो ब्लॉगर टिप्स जालो तुमकां आनी तुमकां सगळ्यांक काळजान सांग देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमगे फॅमिली बी सदां देवान बेसांव घाल्या पुरो आनी कोणागे काजरा वरोस जाल्ल्यार हॅपी वेडींग एनिवर्सरी आनी कोणागे बड्डे जाल्यार हॅपी बड्डे आनी कोणागे बाल्टी मेळ्ळ्यार गॉड ब्लेस यू आनी तेंगे घरां सुद्दां खुशालकाय आहल्या पुरो आनी शांती आहल्या पुरो आनी तुमी बी मागय दुसऱ्यांच्या घरान सदां आतां जनरेशनाक कोण दुसऱ्यांक कोण चिंतना आपणागे फॅमिली जाल्यार बरी व्हडली सारकें न्हू दुसऱ्या काय खली बली म्हणजे पाड पडो
कळ्ळें काय. दुसऱ्यांक आमी कित्याक पळोवं, सो आमी सदां दुसऱ्यांक चिंतूं जाय. थोड्यांक चिंताय चड चिंतना काय. कळ्ळें काय. हांव म्हणा तुमी सगळ्यांक दिया दुसऱ्यांक दिसना. थोड्यांकूय चिंताय आजकाल कोणा नशें जाता, कोण कितें करता न्हू रोकडो न्हू तेका हांव हो बरो करता आनी हें कितें सांगता आपूण व्हडला आपणाक आपुणू सामको शाणेच म्हणटाय. बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए. तेश कोन्ना फ्रेंड्स कोणाक कितें सांगता न्हू तुमी तें बऱ्या पडटा घे ना जाल्यार घेयनाका ओके. आनी मिगे सांगपा जाल्यार हांव सगळ्यांक सांगता तुमकां कितें बरें जाल्यार कमेंट्स करे, लायक करे, शेअर करे, कमेंट्स करे. आनी हिंगा व्लॉग कावा कोता मोग आसूं. लव यू. वचना काय अभी मजा आएगा ना भिड़ो. हा वयती मातशें ना आंटी म्हाका कमेंट्स मारता सारकी बरी. आगे तूं म्हाका कमेंट्स मारनाका बरी रातीको मगे एक कपा घोट घे आनी सुसेगाद न्हीद ओके. आनी मुगे ब्लॉगाचे बेश्टे कमेंट मारनाका ओके. आयज टायर्ड जाला आयज सारकें चड काम फ्रायडे आनी कितें करया. अबे साले तभी मेरा माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ. समझ में नहीं आया कि लोग मुर्गी का अंडा ना बॉईल करके क्यों खाता. मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया. अवीस उठा ले रे बाबा उठा ले मेरे को उठा ले जल्दी. क्रिस बाबा चोय तू सांगोतें बॉयल कोण हापा बरो दिसताय कळटा काय. हय आनी थोड्या आमलेट कोण हापा बरो जाता. जाण एकल्या की चॉयस आसता. सो तेगेली बॉयल कोण हापाची आनी कितें हापाचें ती जाण एकल्या की चॉयस आसता कळटा का. सो हें कमेंट्स मारता सारपा तुवें आनी हांवें तुका रिप्लाय दिला कळटा का. आनी तूं टेंशन घेयना ओके. लोकांक जाय तशें करून खातलें.